लास्ट श्वास घेवची आसली मरच्या टायमार तेणी आपणाची डॉल अशी घट धरली टायट आणि तेणी जीव सोडलो. तेणी तेज्या मामीन ती डॉल काडली आणि तेजे केस कट केले. आणि जेन्ना तेज्या मामीन तेजे केस कट केले तेंच्या घरातली साडेसातीच चालू. सायरसान आनी तेज्या मामीन आनी तेज्या पायन तिगायनी वचोन एका जाग्यार तेंच्याच तेवटेन ती डॉल आसा पळय ती जमनीन पुल्ली आनी व्हडलो पावस पडटा, चिकचिकीत सगळें. बाप रे, सिंथिया आनी सायरसा वांगडा कितें घडलें तें हांव आयकोन जाल्यार शॉक जालो. इतले ब्रुटल एंड डेंजरस. ओ माय गुडनस. आतां तुमी म्हणटली कितें जालें सिंथिया आनी सायरसा वांगडा. टायम वेस्ट करिनासतना तुमकां डायरेक्ट इन्सिडेंटाचेर व्हरता. सायरस जो आसा तो 17 इयर्स ओल्ड आनी सिंथिया जस्ट 13 इयर्स ओल्ड. ही जी घटना घडलेली आसा ती खूब वर्सां पयलींची नागझर म्हणटा पळय त्या वाठारांत. आनी थंयसर कितें जालें तें हांव आयकोन बाबा शॉक जालो. आनी इतल्या सोबीत ब्युटिफूल प्लेसीचेर एक असो इन्सिडेंट जो घडलो, हांव शॉक. इतलो ब्रुटल असलो. ओ माय गुडनस. सांगता तुमकां कितें जालें तें. सिंथिया आनी सायरस दोगांय भाव भयणां आनी तांकां पेरंट्स असली, मामी आनी डॅडी. क्रिश्चन फॅमिलींतली मिडल क्लास फॅमिली, बरी फॅमिली. ओके, शॉर्ट एंड स्वीट फॅमिली. सो जाता कितें, 2 दिसा उपरांत सिंथियाचो बड्डे आसता आनी सायरस जस्ट 17 इयर्स ओल्ड आनी आपणाच्या भयणीक इतलो जीव घालता तुमकां सांगूं शकना. आनी ताका आपणाच्या भयणीक एक गिफ्ट दिवचो आसता, पूण मिडल क्लास फॅमिलींतलो पयशे ना. तो सायरस कितें करता, सिजन आसलो आंब्यांचो. सायरसान कितें केलें, खूब सारे ढेर सारे जंगलान वचोन तेणी आंबे एकठांय केले. आनी त्या टायमार जशी हांव तुमकां ही व्हिडिओ सांगता त्या टायमार आंबे असले जस्ट 30-40 रुपीज डझन. मानकुराद आंबे 30-40-50 रुपीज डझन मानकुराद आंबे. आनी तेणी तशे खूब मानकुराद आंबे इकले आनी फायनली सायरसान 350 350 रुपया एकठांय केले. आतां तेणी डिसायड केलें की चुकून जालें. सो सायरसान 350 रुपया एकठांय केले आनी तेणी फायनली डिसायड केलें की आपणाच्या भयणीक एक तगडो गिफ्ट हाडटलो. सारकें मो सारकें तुवें केल्लें न्हू बी तशें. हांवें एकदां तशेंच केल्लेले, पयशे एकठांय केल्लेले खूब वर्सां पयलीं. सो सायरसान कितें केलें, ते 350 रुपया घेतले आनी तो मार्केटान गेलो. आतां मार्केट खंयचो, तो मार्केटान आपणाच्या फ्रेंडा वांगडा वचोन सावंतवाडी गेलो. खंय गेलो, सावंतवाडी. आनी मार्केटान भोंवता ताका खूब वर्सां पयलींची गजाल आसा, एक शॉप दिसलें. त्या शॉपार तो गेलो. तेणी वस्तू विचारपाक स्टार्ट केले जाल्यार व्हेरी एक्सपेन्सीव, पूण ताका भयणीक दिवकूच जाय, पूण तेजे कडेन तितले पयशे ना. आनी सिंथिया धाकटे 13 वर्साचे आनी ताका खूब जीव घालतालो तो. सो जालें कितें, ताका एक शॉप दिसलो आनी त्या शॉपार वयर खूब डॉल्स दवरलेल्यो विकपाक. नेव्यो, यूज केल्ल्यो न्हू, नेव्यो डॉल्स दवरलेल्यो. आनी तितून एक अशी डॉल आसली ती खूब हायलायट जाताली. समजलें तुमकां. आतां 100 बावल्यो, त्या 100 डॉलांतली ही अशी एक डॉल आसली ती क्यूट आनी रियलिस्टीक दिसताले. येदे ताका बॉब कट असले केस. ओके, सेम सिंथिया भशेन क्यूट सारकी येदेत केस. आनी ती डॉल सायरसान टायम वेस्ट करिनासतना शॉपकाराक विचारले कितल्यांक विकता ही डॉल. शॉपकारान ताका सांगलें 250 रुपीज त्या टायमार. आनी आयच्या डेटीन ती डॉल खूब म्हारग आसतली, बरी क्वॉलिटीची, भायली जपान इम्पोर्ट म्हणटा पळय तसली. आनी तेणी ते पयशे दिले आनी ती डॉल घरा हाडली आनी आपणाच्या भयणीक काडलेन दिली. घे सिंथिया घे, तुका तुज्या बड्डेचो गिफ्ट. आनी तेणी ती गिफ्ट दिली ताका. सिंथिया 13 इयर्स ओल्ड आनी तें
स्पेशल चायल्ड आसले, एब नॉर्मल, ओके, स्पेशल चायल्ड आसले. ताका बाबडे तेजी एज वाडटाली पूण तेजी भितरलो सोल जो भुरग्यापण आसा ती वाडनासली. सो 13 इयर्स ओल्ड सिंथियाक इतले त्रास जाताले ते बाबडे तेकाच खबर. सो जेन्ना तेणी ती डॉल पयली तेका अशें होप कसो येयलो, आतां म्हाज्या वांगडा डॉल म्हाज्या वांगडा रावतली, म्हाज्या वांगडा न्हिदतली, म्हाज्या वांगडा खेळटली, कळ्ळें न्हू तुका कितें हय. म्हणटा तें तशें. आनी ते त्या डॉला वांगडा इतले इनवॉल्व जाले की सिंथियान त्या डॉलाक नांव दवरलें. ओके, ते सिंथियान त्या डॉलाक नांव दवरलें, क्यूटशें नांव दवरलें तेणी ताका. ओके, क्यूटशें नांव दवरलें ताका, नेहा म्हणून नांव दवरलें ताका, कोंकण्यांचें आमचें. नेहा म्हाजें फ्रेंड, शी इज माय फ्रेंड तशें. आनी ते इतले ते डॉलाक बरें करूंक लागले, तेजे केंस उगोवंक लागले, ताका जेवण आपूण जेता तें भरयताले, ताका न्हाणोवंक घालताले, तेजे कपडे धुताले, परत तेजेर घालताले, पावडर लावप, मेकअप लावप. आनी ते इतले तितून खूश जाताले की ते जे तेजे डेली लायफ आसली की ते खूब एग्रेसीव बीन जाताले, ते जावपाचें तेणी टोटली बंद केलें. आनी पावसाचे दीस अशें आसले, आनी तुमकां खबर आसा पावसाच्या दिसांनी डेंगू मलेरिया हे सगळे कॉमन जाल्लेले आसा, कॉमन, सामकें कॉमन. आनी पयलींच्या काळान आमच्या, हांव ज्या टायमाची स्टोरी सांगता, ओके, 1992ची, 1992 ह्या सालांतली ही स्टोरी हांव सांगता. ओके, आनी त्या काळान इतले बिल्डिंग्स नासले, सगळे बरे एनवायरमेंट आसले, खूब सारे उदीक, खूब सारो पावस, जशें आतां आमकां कांयच पळोवंक मेळना, पयला आसतलें तुमी. आनी थंय आख्ख्या त्या वाड्या वयल्या लोकांक डेंगू आनी मलेरिया जावंक लागली. आनी तशेंच आमच्या सिंथियाकूय जाली डेंगू. ओके, ताका डेंगू जालो. खूब तेजेर आयुर्वेदीक वखदां केली, ताका शेवट हॉस्पिटलान एडमीट केलो. आनी हॉस्पिटलानूय तेजे इतलो सुदार जायना जालें, जातालें जायनासलें. अशें करून 1 म्हयनो जालो, तेजें कांयच इम्प्रूवमेंट जायनासलें. शेवट ताका आयुर्वेदीक वखदां स्टार्ट केली आनी ताका घरा कडेन हाडलें. तेजी हेल्थ आनीक पिड्यार जावंक लागली, म्हणजे 95% डेड म्हणटा पळय तशें. आनी फॅमिलीक अशें दिसलें की आयज आमकां सिंथिया सोडून वयता. आनी तशेंच जालें. जेन्ना तेणी ताका अशें लास्ट श्वास घेवची आसली, मरच्या टायमार तेणी आपणाची डॉल, मामी, डॅडी, भावाक कोणाकूच दाखोवंक ना, आपणाची डॉल अशी घट धरली टायट, आनी तेणी जीव सोडलो, पास्ट अवे. आनी तेज्या उपरांत रियल इन्सिडेंट सुरू जालो. सांगता तुमकां कितें जालेलें. आतां तुमकां खबर आसा, बेजिकली अशें म्हणटात की जो मनीस जेन्ना एक्सपायर जाता, डेथ जाता त्या मनशाची, त्या मनशाचे खंय पर्सनल बिलॉंगींग तेज्या वांगडा एकदां जळयता खंय. आनी जे क्रिस्तांव लोक आसा तांकां खंय कॉफिनान घालून भितर दवरता, म्हणजे ल्हान भुरग्यांची वीश आसता पळय तशें, बारकुले कोणाचो टॉय, कोणाचें आनीक कितें, कोणाचे ग्लासीस, म्हणजे आसता तशें. ओके, आनी त्या टायमार सिंथियाची जी डॉल आसा ती तेज्या मामीन तेज्या वांगडा व्हरोंक दिवंक ना, एक मेमरीज कशी आपणा वांगडा दवरपाक, की सिंथिया ह्या डॉली वांगडा खेळटाले. आनी तेजे लास्ट रायड जाली आनी तेजें सगळें जालें, आनी फायनली शी इज गॉन फार अवे. बट तेज्या उपरांत जे घरान तेंच्या घटना घडपाची आसली, ती सायरसान सिंथियाच्या बापायन आनी तेज्या आवयन संवसारान जेन्ना चिंतूंक नासली, इतली ब्रुटल, इतली डेंजरस. हांव आयकोन हांव शॉक. हे अशें इन्सिडेंट आमकां जेन्ना कोण सांगता म्हणून कळटा, सारकें न्हू? सारकें, हय. नाल्यार आमकां कांयच कळचें नासलें. फेक म्हणटले आसले आमी, फेक, जशें खूब जाण कॉमेंट मारता तशेंच सेम एक्झॅक्टली. सो जालें कितें, सिंथियाची डेथ जावन ऑलमोस्ट 5 days जाल्लेले, 5-6 दीस जाल्लेले. आनी सिंथियाक कोण खूब जीव घालतालो म्हणटा जाल्यार तो सायरस आसलो. तेजी मामी डॅडी पसून ना, सायरस. आनी सायरस सदींच न्हिदता आसतना ताका आपणाची भयण उगडास येताली, रडटालो खूब सारको.
एक दीस जालें कितें, सायरस न्हिदलोलो आनी ताका असो आवाज येयलो की कोण कितें ड्रॅग करून व्हरता. आतां तुमी पळयलां आसतली कदेल बीन अशी चेर बीन अशी ओडटा जाल्यार काळाक करून ताका आवाज येता पळय काक करून, तसो ताका आवाज येवंक लागलो हॉलान कोण कितें ओडटा कशें. ते झेमेन उठलो, भायर बेडरूमाचें दार ओपन करून हॉलान पळयता जाल्यार ताका सिंथियाची डॉल दिसली आनी कांयच ना, एवरीथींग इज नॉर्मल. ते सिंथियाचे डॉलीक पळयलें आनी अशें अशें हेवटेन पळयलें आनी परत एकदां डॉलीक पळयलें जाल्यार जी डॉलीची तेजी ती डॉल आसली ती अशी आसली, फेस करताली अशी. आनी जेन्ना तेणें हेवटेन आनी हेवटेन पळोवन परत वयर पळयलें जाल्यार ती डॉल अशी वयर पळयताली. तिणें परत दोळे अशे अशे केले आपणाचे आनी परत डॉलीक पळयताले डॉल स्ट्रेट पळयताली. तो आबूज जालो, ह्या आनी कितें जालें कळ्ळें न्हू तुमकां, हें आनी जालें कितें. गेलो आनी घरा वचून म्हणजे बेडरुमान वचून न्हिदलो. अशें तेज्या वांगडा 2दा 3दा जावंक लागलें. आनी शेवटची एक तिसरे म्हणजे एक 2-3 दिसा उपरांत तो रातचो 12:30-1 सुमार बसोन होमवर्क करतालो. ओके, रात जाल्ली, हॉलान बसलेले, डॉल थंय वयर आसा शोकेसीन अशी दवरल्या आनी तो सकयल बसून बूक बरयतालो. आनी सडनली तेजी नजर डॉली कडेन गेली जाल्यार हांवें तुमकां सांगलेलें पळय तेजी बॉब कट आसले म्हणून, पावली जेन्ना ती डॉल हाडलेली तेन्ना इतले आसले केस आनी तेजे सडनली इतले केस जाले. ओके, आनी मोस्ट ऑफ द टायम सिंथियाचो आनी सायरसाचो मामी डॅडी म्हणटा पळय ती मोस्ट ऑफ द टायम साऊथ गोवाक रावताली, म्हणजे सिंथियाच्या मामील्या घरा मोस्ट ऑफ द टायम. आनी सायरस केन्ना केन्ना एकदां 2-2 दीस 3-3 दीस तो सायरस आनी सिंथिया एकटी रावताली 4-4 दीस पासून. ओके, आनी दोगांय एकामेकाक पळयताली ती. आनी त्या दिसा थंयसर एक इन्सिडंट असो जालो, तो सायरस केन्नाच विसरोंक पावलो ना. ताका ते बावलेचे केस लांब दिसोंक लागले. तेणी दुसऱ्या दिसा आवयक दाखयले, आमी पळय हे बावलेचे केस वाडटा, तूं सुटला आसतलो, अशें जावंच शकना, बावलेचे केस केन्ना वाडना. ते तेजे तशेंच आसले आसतले, आमच्या सिंथिया बायन ताका कितें तरी बांदलेलें आसतलें, ते अचानक सुटला म्हणून ते तुका लांब दिसले. तेणी तेज्या मामीन ती डॉल काडली आनी तेजे केस कट केले. आनी जेन्ना तेज्या मामीन तेजे केस कट केले तेंच्या घरांतली 7:30 चालू. आतां तुमी म्हणटले अशें कितें जालें, सारकें न्हू? सारकें. जेन्ना तिणें तेजे केस कापले त्याच रातीक सगळ्यांक सपनां पळोवंक लागली, सपन दिसोंक लागले. कशें सांगता तुमकां. सायरसाक दिसोंक लागले ती पोटार बावली बसल्या आनी तेज्या गळ्याक घट धरून मारता आनी मारूंक अशी वयता आनी रावता आनी रडटा, दुकां काडटा. सायरसाच्या मायक सेम सपन पडलें पण डिफरंट. तेतून ती बावली तेजे मायक मारताली, गळ्याक घट धरून मारताली आनी तेजे पांयक तीच बावली अशी दिसली की सायरसाक वचोन मारता अशी. आनी तेंकां रातभर झेम पडलेली. दुसरे दिसा एकामेका कडेन बसून डिस्कशन करूंक लागले, म्हाका सपनान बावली दिसोंक लागली. तोय सांगता हय म्हाकाय दिसता, ती सांगता म्हाकाय दिसता, तो सांगता म्हाकाय दिसता. आनी तेंचे पर्स्पेक्टीव टुवर्ड्स दॅट डॉल चेंज जाले. सायरसाच्या बापायक राग येयलो, तेणी बावली काडली आनी अशी भिंतीर शेवटून मारली. आनी तितल्यान सायरसाची मामी धांवन रडोन येयली नाका रे म्हणून. आपणाच्या चेडवाची एकुलती एक मेमरी ती. तेणी काडली आनी ती डॉल आसली तशी शोकेसीन दवरली. रातची 12:30 जाली. सायरस परत एकदा बूक घेवन बसलोलो आपणाचे होमवर्क करपाक आनी डॉल वयर आसली. आनी जेन्ना तेणी बूक बरोवन जालें आनी तेका अशें दिसलें आतां आपूण वचोन न्हिदचो जाल्यार तेणी दार बंद केलें, म्हणजे हॉलाची लायट बंद केली आनी बेडरुमान गेलो आनी बेडरुमाची लायट ऑन केली. पळयता जाल्यार डॉल खाटीर न्हिदली. आनी तो इतलो शॉक जालो, तेणी मॅटाक चिवची मारली आनी तेजी ती किळस
ना तेजे मायक आवय आयकोंक येयली ना तेजे पायक आयकोंक येयली. मामी डॅडी कोणाकूच आयकोंक येयली. तो किवच्यो मारीत रावलो, मम्मी मम्मी मम्मी, कोणूच आयकना. तेणी बेगीचे बेगीन बेडरुमाचें दार बंद केलें आनी तो भायर येवन हॉलान बसलो. आनी वयर पळयता जाल्यार परत डॉल वयरूच आसा हॉलान. तेका कळ्ळें कितें तरी रॉंग आसा. आनी सेम सेम राती सायरसाच्या बापायक स्वप्नान अशें दिसलें की तेका ती डॉल अशी पांयांक धरून ओडून व्हरता भायर ओडून व्हरता खंय मेन डोरा भायर गार्डनान. आनी तेणी जेन्ना दोळे उगडले जाल्यार तो खरोच भायर हॉलान आसलो. तो इतलो भियालो की तेणी त्याच टायमार आपणाच्या बायलेक उलो मारलो. बायलेक सांगलें इन्सिडेंट कितें जालो पळय तो, आनी तेंच्यांनी डिसायड केलें की दुसऱ्या दिसा वचोन ती डॉल आमी खंय तरी उडयतली म्हणून. सायरसान आनी तेजे मामीन आनी तेच्या पायन तिगांयनी वचोन एका जाग्यार तेंच्याच तेवटेन फुडें एका जाग्यार एक अरावंड 1.5 किलोमीटर अवे ती डॉल आसा पळय ती जमनीन पुल्ली आनी व्हडलो पावस पडटा, चिकचिकीत सगळें आनी सगळें पुल्ली आनी ती घरा कडेन येयली. सांजची 5:30 जाल्लेली आनी ती बसोन म्हणटाली एकुलती एक लास्ट एक मेमरी आसली आमची, एक उगडासाचो एक हें कसो आसलो तोय बाबडो गेलो. रात जाली आनी ती सगळी न्हिदली. आनी सारकी रातचे 2:30 सुमाराक नेट्टान मेन डोराचेर कोण हें करता, व्हडल्यान खोटी मारता, मुट्यो मारता, ढाप 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 बेल मारता टना टना टना. आनी सगळीं जाणां उठली, आबूज जाली. ह्यानी टायमार 2:30 सुमार कोण येयला न्हू, होय 2:30 कोण येयला. बेगीन बेगीन सायरसाचो डॅडी मेन डोरार गेलो आनी खंय तरी ताका भंय दिसोंक लागलो. तेणी लॅच काडलो आनी दार ओपन करून पळयता जाल्यार ती डॉल, ज्या डॉलीक ते नेहा म्हणटाले, ती डॉल अशी उबी आसा फुड्यान. सायरसाचो डॅडीक शॉक येयलो. केलें तेणी आनी तो फाटल्यान पडलो ढाप करून पडलो. आनी दीस टायम त्या डॉलीची जी डॉल आसली तेचे केस ऑलमोस्ट 6 फूट लांब आसले. कमीत ते कमी एक 3-3.5 मीटर 4 मीटर लांब आसले केस. तो असो जमनीर पडलेलो. सायरस आनी तेजी आवय धांवन धांवन येयली. ते बावलेचे केस 2:30 सुमार रातचे हे केस अशे येयले आनी तेणी ते बायका तेज्या सायरसाच्या बापायक केसांनी असो घट धरलो, चोक केलो मारपाक. कळ्ळें न्हू तुमकां, घट धरलो. आनी सायरसाची आवय आनी सायरस दोगूय तेका ओडटा सोडीत ना. ऑलमोस्ट 80% तो डेड तेजो बापूय सायरसाचो. आनी तितल्यान सायरसान म्हटलें, ते डॉलीक पळयलें आनी म्हटलें सिंथिया कितें करताय गो. आनी तेणी झप करून सोडले केस ते गळ्याक घट धरलेलो ते सोडले. ती बावली थंयच उबी आसा. सायरस तेजे कडेन बावले कडेन पळोवन म्हणूंक लागलो, सिंथिया तूं कित्याक करता अशें, हांव जाणा तूंच म्हणून, कित्याक करता, वॉट हॅपन. कांयच जाप ना. फादराक हाडलो. फादरान आपणाचे प्रेयर केले, होली वॉटर मारले, सगळें गेले, तरी कांयच प्रॉब्लम सॉल्व जायना. व्हडले तांत्रीक हाडले, बडजींग हाडले, कितें केलें कांयच जायना. ती एवरी डे स्वप्नां पडोन ती शोकेसीन दवरलेली बावली तांकां इतली त्रास करूंक लागली की तेंच्या घरान 1 रुपया पासून येयनाहलो. तेंच्या दोगांचें काम गेलें, खूब प्रॉब्लमां जावंक लागले आनी तेंच्यांनी फायनली डिसायड केलें की घर विकून उडोवया. बॅक इन 1994 2-2.5 वर्सां उपरांत तेज्या बापायन चिंतलें की आतां आमी जायना आमचे कडेन, इट्स टायम टू गिव अप, लेट्स ही घर विकया आनी आमी पयस या हांगाली. सारकें मो. सारकें. आनी त्या टायमार थंयसर उजुकू नांव पळय आं, उजुकू म्हणून एक चायनीज जपान काय खंयसरलो तो उजुकू म्हणून कोण गोंयान येयल्लो रावपाक थोड्या दिसांक. आनी तेंच्यांनी तेका
उलयता उलयता सांगलें की वी आर सेलिंग दीस प्रॉपर्टी. आनी तेणी ती प्रॉपर्टी एका गोंयकारा वांगडा मेळोन विकती घेतली प्रॉपर्टी. आपूण कोणाक गोंयकाराक फुडें काडलो आनी तेज्या नांवार ती प्रॉपर्टी विकती घेतली. आनी सायरस, तेजी मामी आनी डॅडी ते सोडून सायरसाच्या मामील्या घरा हांगा मारगांव काय तेवटेन खंय तरी रावून गेले. आनी सायरसाच्या बापायन चिंतलें की आतां आपूण भायर पासपोर्ट बीन कितें आहा तें करून भायर UK कामाक वयतलो. आनी तेणी फायनली तेंच केलें. सायरसाच्या बापायन आपूण पयलो गेलो, मागीर आवय गेलो, मागीर चेड्याकूय येलो आनी ती तिगाय थंय सेटल जाली. बट हांगा कांय सोंपोंक ना. ती डॉल प्रॉब्लम कांयच करिनासली, पण जेन्ना तेका थंयसरलो त्या प्लेसी वयलो काडी तेन्ना त्या घरान कोण आहा तांकां त्रास करूंक लागलो. सो फायनली त्या फॉरेनरान डिसायड केलें की आपूण ती डॉल व्हरतलो आनी वन ऑफ द फेमस म्युजियम जपानाक काय खंय तरी आसा थंय खूब अशे कस्ट, खूब अशे हॉन्टेड जी वस्तू आसा म्हणजे जे हितून स्पिरिट्स आसा त्या जाग्यार तेका दवरतलो. आनी तेणी प्रोसिजर स्टार्ट केलो आनी हे प्रोसिजरान तेका कितें तरी कसले प्रेयर केल्लेलो कसलो बूक दिलो. ते बूक घेवन तेणी घरा येयलो, हांगा गोंयान येयलो, ती एका बॉक्सान पॅक केली, तेजेर वांगडा तो बूक दवरलो. सिमिलर टू बायबलूच समजपाचो तुमी, कितें तरी प्रेयर केल्लेलो कसलो तरी बूक तो. आनी तेणी ती पॅक करून जपानाक व्हरून त्या म्युजियमान दवरली. हेतून हांवें जें कितें तुमकां सांगलां दॅट इज 100% ट्रू. आनी एविडन्साक तुमकां हांव तेजी रियल लायफ त्या डॉलीची एक फोटो घालता हांगासर तुमकां घालता. आनी ती डॉल आतां सद्या जपानाक आसा. आनी अश्योच सेम सिमिलर डॉली खंय म्हणजे सिमिलर अशेच इन्सिडेंट खंय चायनान घडल्या, जपानान घडल्या, इंडोनेशियान घडल्या, रशियान घडल्या. मोस्ट ऑफ द भायल्या स्टेटींनी ही सेम इन्सिडेंट, सेम असोच बावलेचोच इन्सिडेंट बावली. आनी ती खंय तसल्यो बावल्यो खंय स्पेशल चायल्ड कोण आसा पळय तांकां खंय टार्गेट करताल्यो. ओके, आय डोंट नो हाव कशें कितें पळय तें समवॉट म्हाका तें आयकपाकूच वियर्ड दिसतालें. पण हांवें तें गुगलाचेर खूब रिसर्च केलें जाल्यार म्हाका एक अशीच एक डॉलीची स्टोरी गावली, रियल लायफ सेम सिमिलर टू सायरस. आनी ते सायरसान म्हाका पयलींच सांगलेलें की हें जें आसा खबर आसा हो इन्सिडेंट खूब जाग्यार घडलेलो आसा म्हणून, सिमिलर पण डिफरंट बट डॉल. आनी डॉलीचे येता मेन आतां ती एनाबल म्हणटा पळय तें न्हू, हें सेपरेट. ओके, सो सायरस जो आसा तो जाणटो आसा आतां आयचे डेटीक. तो त्या टायमार 1992 तो 17 years ओल्ड आहलो जाल्यार आतां 2026 तो कितलो वर्साचो आसचो तुमी कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. सायरसाची मामी आनी डॅडी एक्सपायर जाली लॉंग बॅक. आनी सायरस आपणाचे बायलेक आनी 2 भुरग्यांक घेवन UK आसता, बिलोंग टू अ व्हेरी गूड फॅमिली. आनी बाबडो खूब जाणांक हेल्प करता थ्रू आवट मी. सो जेन्ना सायरसान म्हाका ही स्टोरी सांगलेली आय फेल्ट रियली बॅड. एकुलती एक भयण तेणी आपणाची कितें सांगू तुमकां. हॉरर स्टोरी फाल्यां घालू की नाका कॉमेंट करून मात सांगा. तुमी तर कॉमेंट करून सांगता म्हाका की हॉरर स्टोरी घाल जाल्यारूच घालतलो. हय